महाराष्ट्र स्टेट जी कर्फ्यू जो लॉकडाऊन चालू आसलो आम्ही पयला तो गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रान लिफ्ट केल्लो आहा आनी वी हॅव ऑल्सो सीन द स्टेट ऑफ गोवा कर्फ्यू एक्सटेंड जाला आनी आम्ही पयला की स्लोली ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक लागलेले आहा आनी खुबशीं हॉटेलां गेस्ट हावजां रेस्टॉरंटां बंद आहा सगळीं ओन्ली टेक अवे चालू आहा खुबशे लोकांक आमच्या गोंयकारांक त्रास जाल्ले जे भुरगे काम करताले इंडस्ट्री भरपूर व्हडली आहा ही डायरेक्ट हॉटेलान काम करपी आनी इनडायरेक्ट जे हॉटेल इंडस्ट्री जी ट्युरिजम इंडस्ट्री अटॅच जाल्ले आहा वेदर इन द वे ऑफ मोटरसायकल्स गिविंग ऑन रेंट और टॅक्सीज रेंट अ कार वेगवेगळे बिझनेसीस आहा हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळपाचो आहा ताका इतलेंच सांगपाक की जे गोंयान ट्युरिस्ट म्हणून लोक येतले वेदर दे वील कम बाय फ्लायट्स वेदर दे वील कम बाय ट्रेन और दे वील कम बाय रोड ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी दोनूय इंजेक्शनां घेवन येवची जी महाराष्ट्रान म्हाका दिसता 30-35 डेजाचो टायम आसता इंजेक्शनाक और 40 डेजाचो टायम आहा फर्स्ट आनी सेकंड इंजेक्शन तेचे भायर नाजाल्यार कंपल्सरी RT-PCR टेस्ट विच शूड बी वॅलीड आतां न्हू जे दिसा आमी गव्हर्मेंट कॅबिनेट आनी ऑल द MLAs वील डिसायड टू ओपन दीस इंडस्ट्री आतां सगळीं हॉटेलां बंद आहा गेस्ट हावजीस बंद आहा पूण आयज ना फाल्यां ती आमकां स्टार्ट करचे पडटले ट्युरिजम इंडस्ट्री स्टार्ट करचे बट फॉलोईंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कंपल्सरी जे लोक वी वील वेलकम आय थिंक वी वील वेलकम आय वील गिव दीस सजेशन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेणी 2 इंजेक्शनां मारल्या म्हणजे कोरोना व्हायरसाची 2 इंजेक्शनां जी कोणी मारल्या आनी तेचे भायर जो तर कोणी इंजेक्शन मारूंक ना RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी अशी सर्टिफिकेट घेवन गोंयान तांकां ट्युरिजम एक्टिविटी करपाक येवंक जाता अशें आमी म्हाका दिसता करचें पडटलें कित्याक अजून पासून केसीस वी आर लुकिंग एट 500 केसीस 400 केसीस 380 केसीस एवरी डे डेथ्स अजुनूय पासून चालू आहा आनी जे दिसा सरकार डिसिजन घेता स्टार्ट करप सगळ्या आमदारां कडेन विचारून स्टेक होल्डर्स TTA जी ट्रॅव्हल अँड ट्युरिजम इंडस्ट्री सगळ्या कडेन विचारून गोवा कॉमर्स कडेन विचारून म्हाका दिसता हे 2 गजाली इम्पॉर्टंट आसपाक जाय फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स ज्या दिसा स्टार्ट जाता जर तूं आमी डिसायड केले ऑगस्टाची 1 तारीख चालू करप सो ऑगस्ट सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर जेन्ना आमी ट्युरिजमाक भितर घेता ट्युरिस्ट भितर घेता तांकां कंपल्सरी दे हॅव टू बी इंजेक्टेड वीथ द सर्टिफिकेट तेंचे कडेन आसपाक जाय ऑन देयर मोबायल और RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी एंट्री दिवप ना कित्याक वी हॅव सीन इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर स्टेट्स हाऊ पीपल हॅव डायड धंदो चालू जावपाकूच जाव बिझनेस चालू जावपाकूच जाय लोकांचे पोटूय आहा बट एट द सेम टायम वी वील हॅव टू टेक प्रिकॉशन वेन वी आर स्टार्टिंग दीस इंडस्ट्री दी RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट घेवन ट्युरिस्ट येता तूं एअरपोर्टार देवलो तुका सर्टिफिकेट मागता तूं हांव व्हडलें उलयना म्हाजोच एक स्टाफ कर्नाटकासून गोंया येतालो तो थिंगा बॉर्डरीचेर येयलो आनी परतून गेलो तो नियरस्ट हेल्थ सेंटरान गेलो थिंगा टेस्ट केले आनी तेजी रिसीट घेतलो 1 दीस थिंगा रावलो तेजे रिजल्ट येयलो आनी तो परतून येयलो म्हणजे कितें आहा पुलीस तुका भितर सोडिना सो हे चालू उरपाक जाय खंयसून रेल्वेसून चॅकींग जाता आय वील ऑल्सो चॅक तुम्ही जर तर म्हणटा रेल्वेसून चॅकींग जायना चॅकींग जावपाकूच जाय जे दिसा ट्युरिजम इंडस्ट्री चालू जातली दोनूय इंजेक्शन जे कोणी घेतला कोरोना व्हायरसाचे तांकां एंट्री दिवप
त्याचे भायर कोण येता जाल्यार कंपल्सरी RT-PCR टेस्ट रिजल्ट घेवन यो. दोन गजाली पळोवच्यो रेल्वे पडटल्यो. स्टेशनाचेर कांयच ना हा? डायरेक्ट थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर आमी चौकशी करता, तुमी म्हणटा तर चेक करिना. And I will tell the Chief Minister's office to immediately phone and write to them also. सर तुमी बॉर्डरी न्हू खूब स्ट्रिक्ट धरून जाय, कित्याक फाटल्या म्हयन्यान थोडे पयशे घेवन अशेंच कोणाकूय ट्युरिस्टांक ना सोडटाले. हांवें तुका एग्जाम्पल आमच्या स्टाफाचेर दिलें, तशें कोणाकूच सोडिना, अजून पासून तरी सोडिना. कित्याक आमच्या गोंयांत अजुनूय कर्फ्यू चालू आहा, लॉकडावन चालू आहा, इन वे ऑफ कर्फ्यू.